बसवाल्यांक शिस्त लावंक सोदतल्या आरटीओच्या नावान मडगांवां प्रायव्हेट बसवाल्यांनी शबय सुरू केल्या। प्रायव्हेट बसवाल्यांनी दनपारां मडगांव केटीसी बस स्टँडार बसी पार्क करून 2-3 वरां बसी ब्लॉक केल्यो। आरटीओ बसवाल्यांक पिट्टा म्हूण बसवाल्यांनी उलटो आरटीओचेर आवाज चोडूंक सुरवात केल्या। बस स्टँडाचो एक्झिट ब्लॉक केल्ल्यान पुलिसांनी 2-3 बसी कडेक काडल्यो। आरटीओ म्हणटा लोकांच्यो कंप्लेनी येतात तशें ते एक्शन घेतात। आणि ही आता गव्हर्नमेंटाची रोड सेफ्टी वीक चालू आसा। दिस इज अ रोड सेफ्टी वीक। हमको हॅरेसमेंट कित्याक? ग्रज अगेंस्ट आरटीओ इज दैट दे आर unnecessarily harassing us. They are being given a target by the Director of Transport. So because of the target, they are just challenging our vehicles. No. It is not because of the passing or anything. There is no passing problem at all here. What type of harassment? The harassment is that they are challenging. They just come and stop and check the vehicle. They just write and give it to us. And whatever, if you ask the question, they are telling you come to the office. When we go to the office, they have been given the target. So you come to the office and talk to us. Director of Transport. But when they call you to the office, what they are saying at that time? No, you pay the fine. That's all. So why we have to pay unnecessary the fine? See, if the driver has not worn the uniform, you challenge the driver, not the owner. आयटीओ परतून आमकां तालावन दिता। म्हाजे कडेन 7 ना अजून एकूय बरोना पयशे ना म्हाजे कडेन। कितें खंयच्यान हाडटलो? परेकार तितलो पयशे आमकां तालाव भरपाक? ही स्कीम नाका त्या लोकांक दिता तुमी काडून। बसकारा दिया मरे, प्रायव्हेट मरते। गरीब लोक हो गरीबाचो धंदो। बस तू सांग कोण चलयता बस? कोण चलयता? बसकार चलयता काय बिल्डर चलयता? तुम्ही बिल्डरा सांबाळटा, आमकां कोण सांबाळटलो? गेले चय मडगांव टू फोंडा, बेतलबाटी टू मडगांव, मागीर गेले रिवणा जांबावले मळकण्या सान येयलो म्हणटा मागीर शिरोडा वचपा जाय। शिरोडा सान फोंडा हिंगा टायमिंग आहा डिफरंट टायमिंग सगळे कडेन। हिंग गेले घडयाळ 5 मिनटां फाटीं आसता, हिंग गेले घडयाळ 5 मिनटां मुखार आसा। तालाव कित्याक पडला? तालाव कित्याक लावन दिला? तालाव आमकां पडले कित्याक हेका लागून टिकेट दिना हे दिना। युनिफॉर्मा लागून न्हू, युनिफॉर्मा दिनाय ते आमकां, फकत डॉक्युमेंट्स नाय म्हणटाय गाडी आनी ते रोवना। डॉक्युमेंट्स ना तुमकडे? आमचे डॉक्युमेंट्स आहे पण आम्ही गाडी हिंगा दवरताय, बस स्टँडार दवरताय, आमगे चोरून वताय। हिंगा चोर आहे। आम्ही पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेन दिली। फाटल्या दिसान आमच्या गाडयेन कितें हाडलेलें तें बसून वयलां। मुखार 3 गाडी दवरले, तेही कोण घेतात नाजाल्यार गव्हर्नमेंटान आमगे गाडी घेवची आनी आमकां फ्री करच्यो। इतले हेडअप जालां कळटा। 200 रुपया उरनाय मुगेले अजून टॅक्स भरपा उरला। टॅक्स भरून पयशे खंयचे हाडटले? टायर इन्शुरन्स डबल ट्रिपल जाला। 52,000 थर्ड पार्टी। पोन्ने गाडी 15 वर्सां गाडी 52,000 इन्शुरन्स बसता। थर्ड पार्टी ओन्ली पॅसेंजरांचे गाडी आनी कांय ना थर्ड पार्टी। सो आनी चलोवपाक कांय ना। सबसिडी पासून दिता म्हणून ती न्हू। हेजो हांव कुच्चर सांगे कुच्चर मारगांव रोडाचो हांव मुखाडे गाडी हांव तेजे उलयतां सांगोडे बाबतीन। आमकां 46 ओनरांक एज अ केपें आरटीओ डिपार्टमेंट ऑफ आरटीओ केपें आमकां 46 ओनरांक 1,18,00,000 सँक्शन जाल्ले। तितूंतले थोडे जाणां दिले आनी आमकां पावट मारिता ते म्हणटाय फंड ना, गव्हर्नमेंटाक फंड ना म्हणटाय। स्पीड गव्हर्नर आयज 15 वर्सांचे 18 वर्सां गाडयेक तो म्हणटा तूं स्पीड गव्हर्नर बसय। स्पीड गव्हर्नर बसयतरेर गाडी चडावर चडना, पंप फेल जाता। 30-40 हजार पंपाक कामां येता। स्पीड गव्हर्नर म्हणल्यार कितें तर येदेशें बॉक्स ते एक येदे हॉर्स पावरा इंजिनाक कंट्रोल करपाक शकना। निमाणे सगळे ड्रायव्हर आरटीओन गेले। आरटीओचो सहाय्यक संचालक प्रकाश खोलकार म्हणटा तांकां लोकांच्यो कंप्लेनी येतात तश्यो आरटीओ एक्शन घेता। तांकां लोक व्हॉट्सएप ईमेलान कंप्लेनी धाडटात। सो दॅट आय विल फॉरवर्ड इट म्हणून तांचे कितें ग्रीवन्सीस आसा ते तांकां रिप्रेझेंटेशन दी म्हटलं दॅट आय विल फॉरवर्ड इट म्हणून सांगलां टू माय हायर अप्स। पण तेंगेले टार्गेट दिला अशें म्हणून आरटीओ म्हणटा। टार्गेट कांय कल्पना ना म्हाका टार्गेटाचें कांय हें ना। एक्सेस पॅसेंजर्स विदाउट युनिफॉर्म्स, complaints lodged by the public, by general public against their overcrowding, misbehaving with the conductors, drivers. All the complaints lodged by the public are public आता ईमेलाचेर हाजेर व्हॉट्सएपाचेर हाजेर सगळे कंप्लेनी धाडत असतात ओवरक्राउडिंग। सर तेंगे ग्रेड्स कितें आहा तेंगेली? ते दिता म्हणून सांगलां तांच्यांनी। कितें सांगचें म्हाका? न्ही आतां ते कितें तें बरोवन दिता म्हटलां ताणें म्हाका। सो दॅट आय विल फॉरवर्ड। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। म्यानमारांतल्या रोहिंग्या मुस्लिम घुसखोरांक भारतांतल्यान भायर काडूंक एकवटेन मोदी सरकाराच्यो हालचाली सुरू। म्यानमारांत अत्याचार जातात म्हूण रोहिंग्यांनी गोंय धरून भारतांतूय निदर्शनां सुरू केल्यात। भारत सरकार तांकां हद्दपार करूंक सोदता म्हूण थोडे सुप्रीम कोर्टातूय गेल्यात।
तातूंतच बीजेपीचो दिवचलचो आमदारूय रोहिंग्यांच्या तेक्याक रस्त्यार देवलो. रोहिंग्यांक खंय मानवतावादी नजरेन पळोवंक जाय, तांचेर अत्याचाराचो पाटणेकारान निशेधूय केलो. ह्यो जमातीचेर म्यानमार हांगा जो कितें अत्याचार अन्याय चल्ला हेचो निशेध करपाक आयज पीस रॅली काडलेली आसा. आमी सांगूंक सोदता की आमी भारतान वी आर युनायटेड, आमी एक आसा. असलो अन्याय असलो टॉर्चर आमी केन्ना सहन करचे ना. जे कितें चल्लां म्यानमारात ते मागीर खंयच्या देशाचे नागरीक आसूं, खंयच्या समाजाचे आसूं, खंयच्या धर्माचे आसूं, खंयच्या जातीचे आसूं, पण तो अन्याय जे जाल्लो पळय ताचो आमी निशेध करता. तेंची जी मारबडव जाल्ल्या, तेंचे जे किलिंग चल्लां पळय तेजो आमी निशेध करता. कित्याक माणुसकीच्या दृश्टिकोनांतसून अशा कृत्याक आमचो विरोध आसा. आयज पंतप्रधान मोदी, परराष्ट्र सुषमा स्वराज तेंचेर आयज रोहिंग्या ह्या समाजा खातीर आयज सहानुभूती दाखयल्ली आसा की तेंचेर अन्याय जावचो न्ही म्हणून. आनी जी शेजारी राष्ट्रां आसात, बांगलादेश आसा, भारत आसा, तांकां विनंती केल्ली आसा की ह्या लोकांक जर ते आयले तर तांकां सांबाळून घेवचें म्हणून. ही आमच्या भारत देशाची ही आमची एक मोठी अशी शक्ती की आमी लोकांक सांबाळटात म्हणून. तेन्ना म्यानमारान जे रोहिंग्याचे जे समाज जे चल्ला तेजो हांव परतो निशेध करता. आनी हो संदेश सगळे कडेन वयचो जो आयज आमी दिवचलकारांनी जी आमी एकी दाखयल्ली आसा तांकां सपोर्ट दिवपा खातीर हो सपोर्ट सबंद देशांतसून तांकां वयचो अशी हांव विनंती करता. केंद्र सरकार विस्थापित हुए, चाहे वो भारतीय हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ के जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लोग हैं, इनके प्रति तो हमारा सहानुभूति का रवैया रहा है. लेकिन मैं कह सकता हूं इलीगल इमिग्रेशन जो भारत के अंदर हुआ है उनके प्रति हमारा रवैया बेहद कठोर है. घेऊ एक ब्रेक.